आयज आपलो जोन दीस समरमता एस्तर जयसिलन आनी ताचे पासत मीस बेटुला ताच्या ग्रँड पेरंट्सांक. तेच भाशेन आयज आपलो 50वो जोन दीस समरमता मॅक्सिमन फेर्नांडीस ह्या इंतेसा पासत किरीत भाशेन ह्या मिसांत मागुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर्गदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, म्हजो खूब व्हड अपराध. हे पासत आनी सदांच सांगपाक बरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थना. सोर पदवीदार देवा, आमच्या कोणवाल्या बापा, आमचे वेळी सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें आत्म्याक आनी कुडीक कसलीच आडखळ नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो बरो देव पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्योत जुवांवाचे दुसरे चिटी वेले वाचप. बापान आमकां जशी आज्ञा केल्या तशी स्वता प्रमाणे तुजी भुरगीं चलतात म्हूण पळयोवन म्हाका खूब आनंद भोगता. बाय, हांव तुका आतां बरयतां तें नवी आज्ञा दिवंक न्हय, बगोर औरंगाबाद आमकां दिल्ली तीच आज्ञा. आनी हें मागणें कोत्ता एकामेकाचो मोग करुया. मोग करूंक आनी ताचे आज्ञा प्रमाणे जिवूंक एकूच. औरंगाबाद थावन तुमी ही आज्ञा आयकल्या, तिचे प्रमाणे चलुया. जेजू क्रिस्त मनशा स्वयं घेवन आयलो म्हूण मानून घेनात तसले जायते बुलोवणे संवसारांत शिंपडल्यात. बुलोवणे म्हटल्यार तेच, क्रिस्त विरोधी म्हटल्यार तेच. चोत्रायन चलात, नाजाल्यार सगळो तुमचो वावर निर्फोड जातलो आनी तुमकां पूर्ण मान मेलचो ना. जो कोण क्रिस्ताचे शिकवणी भितर रावना बगोर त्यागून पेल्यान वेता ताचे सवेन देव ना. जो कोण ताणें शिकयलां तें सांबाळटा ताचे सवें बाप आनी पूत आसा. देवाचें उतर. जबाब सोरेस्पराची सोमूट सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. सोरेस्पराची सोमूट सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. नितोर निमोल जिविताची सोरेस्पराची सोमूट सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. ताची खोशी पाळटात ती सगल्या काळजान ताका सोदतात ती खरेंच सुकेस्त. जबाब सोरेस्पराची सोमूट सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. सगल्या म्हज्या काळजान तुका हांव सोदीत आसा. तुजी आज्ञा वेल्यो म्हाका कूड सोडूंक दिवनाका. तुजेर पातोक करिना जावं तुजें उतर हांव काळजान बाळगून दवरतां. जबाब सोरेस्पराची सोमूट सांबाळटात ती खरेंच भागी. उपकार. सोरेस्पराक जय जय.
घोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सोरेस्पराक सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळ्यांक सोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्यांक. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जशें नोयेच्या काळार जालें तशेंच मनशाच्या पुताच्या काळार जातलें. नोये तालवांत भितर सरलो. तो दीस पर्यान लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसलो. त्या म्हणसर पोरायलो आनी तांकां सगल्यांक बुचकळून मारली. आनी जशें लोताच्या दिसांनी घडलें तशेंच जातलें. लोक खाता पियेतालो, विकतालो आनी विकतें घेतालो, लायता वयतालो आनी घरां बांदतालो. पूण ज्या दिसा लोट सोदोमांतलो भायर सरलो त्या दिसा स्वर्गांतावन उज्या आनी गणगडाचो पावस पडून तांचो सगल्यांचो भस्म जालो. मनशाचो पूत उक्ती दिश्टी पडटलो त्या दिसा तशेंच जातलें. तो दीस येतूच कोण पाडसार आनी ताची मुस्तायकी घरांत आसत जाल्यार ती व्हरूंक ताणें सकयल येवचें न्हय. तशेंच शेतांत आसत ताणें फाटीं वेचें न्हय. लोताच्या बायलेचो उगडास करात. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो ताचो इबाड करतलो, आनी तो इबाड करता तो आपलो जीव सांबाळटलो. हांव तुमकां सांगता, ते राती दोग जाण एका अंथरुणार न्हिदलोले आसतले, पूण तांतल्या एकल्याक व्हरतले आनी दुसऱ्याक सांडटले. दोगी बायलो एका दांत्यार दळून आसतल्यो, पूण तांतले एकलेक व्हरतले आनी दुसरेक सांडटले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, सायबा खंय? आनी ताणें तांकां सांगलें, मोदें आसत थंय गिदूय एकटवतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी देवाचें राज कितें तें समजता. आयचो सेवाधर्मूय तेंच आमकां सांगता, स्वता प्रमाणें चलूंक. आनी जो कोण स्वता प्रमाणें चलना ताचें निसंतोन जाता. दोन उदाहरणां आमकां दिल्लीं आमकां मेवता. आयच्या शुभ वर्तमानांत नोयेचें आनी लोटाचें उदाहरण दिलां. नोयेन ताच्या लोकांक स्वता प्रमाणें चलूंक उस्कायली, पूण लोक ताचें आयकना जालो आनी ताका लागून थंयसर बुडटी येवन जायतो लोक मेलो. लोटाच्या वेळार तेंच घडलें. ताणें ताच्या लोकांक स्वता प्रमाणें चलूंक उस्कायली, पूण ती वायट रस्त्यार चलतालीं. आयज प्रितीच्या भाव भयणो आमकांय तोच उलो, स्वता प्रमाणें चलूंक. आमचो बेस कितें जाला काय? सोत जेन्ना आमी दर मिसांत आयकता ताचेर आमी नियाळ करता, पूण जेन्ना आमी आमचें जिवीत आमी जिवंक गरज, स्वता प्रमाणें जिवंक गरज, तेन्ना आमच्यान घडना. कित्याक आमी आमचेरूच बाबार दवरता. आमचो बाबार्थ जेजूचेरूय आसूंक गरज. ताच्या सांगाताक आमी स्वता प्रमाणें जिवंक गरज. तर ताचोच आदार ह्या विसांत आमकां सगल्यांक मागुया.
सर्वेस्परा सृष्टीच्या रोस्ताना आमी तुका देन वाचतां आनी तुज्या उदारपणांतल्यान आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता पृथ्वीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो शासनाच्या शासनान देवाक जोय सर्वेस्परा सृष्टीच्या रोस्ताना आमी तुका देन वाचतां आनी तुज्या उदारपणांतल्यान आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता दाक पयलीं दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक इबोण जातलो शासनाच्या शासनान देवाक जोय म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात यानी तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानात आनी मोहिमेत आमच्या आनी तुम्ही सुबेच्या देवाक सविस्कोर मानून घेवन मोगाल बापा ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कश्टा मरणाचो समारोह आमी चलयता ही आमची भेटवणी प्रसून जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवन आमकां करपा दी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळ्यांचो आमची काळजां उबारुया आमी ती सरस्वरात हांव उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पराक पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचले ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाखाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी परजा स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या संत भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दवरबराचो सरस्वत तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्वराची नामी येता ताका जोय उंच सर्गी तुका जोय जोय बापा परस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयाची क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक जायचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका देन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर तुमची तेच परी जेवण जातच ताणें काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची खाज नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत पातकांचे बोगसोणे मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशा बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक कराच पयलो बाबार्थाचो बूट परगोटुया सुम्याची तुझे मरण आमी समरता तुझे पुनर्जीवन कोण आमी परगोटा तुज्या येण्याक आमी ओतरेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूंची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोट शेवतले आमास सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं
एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा के पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास आनी फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी फेरांव आमचो बोंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान पडली. पुनर्जीवनपणाचो भरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची कापी. तांकां तुजी इश्टगतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोर जलीत मुखामोड पडूं पडूं. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. माकवार मारी देवाची माय सनातीन भाग्यवंत दत्ता, भाग्यवंत सुजे आनी सगळीं तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान तांकां वाडली. तांचे सांगाता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता परमी. त्याच Jezu वरवीं, त्याच Jezu सांगाता, त्याच Jezu ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान, सर्ववेदार बापा, सर्वोंदोल आनी वैभव तुका, सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडूंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस बरो गिरायक आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशी आमची बातकां दोस आनी आमकां कायणीन पडूंक नाका. सर्वेस्परा सोर बायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूंडाराचे क्रिस्ताचे ज्ञान आमी बोरभाशेनोच रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर देश घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकपटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरवींचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया कोणवाल्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून आमी तुका आदेन वाचता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सुर्गीचें बोळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. Jesu Jesu. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून यात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओड